Because there fear and anxiety in the minds of the people, especially the ST community, on the allegations made against them in a written book by Dr. Uday Gaonkar, Assistant Director of Education, titled Uta Sangharsh, especially the quote. स्पीकर सर, आज उटा संघर्ष म्हणटा त्या पुस्तकान आज एक सरकारी नोकरीसाठी कमीत कमी 5 ते 6 लाख रुपये मोजावे लागतात, पण आरक्षणामुळे हा जॉब तुम्हाला फुकट मिळाला. मग 5-6.5 सोडा ना, तुमचे 1 लाख तरी देणगी रुपयाने या स्वयंसेवी संस्थांना दान करा ना. काय जाईल तुमचं? केवढे नुकसान होईल तुमचं? यासाठी मनोवृत्ती चांगली पाहिजे, दानी वृत्ती पाहिजे. असं घडलं असतं तर उटाची चळवळ कुठे पोचली असती. असं घडत नाही, म्हणूनच आम्ही हाल अपेक्षित काढत आहोत आणि आम्ही केलेल्या कष्टाची फळ आनंदाने खात आहात. एवढे तरी लक्षात राहू द्या. म्हणूनच म्हणतो, थोडं मागे वळून बघा. बोलो हा सांगू सर. हो जो आज एक उटा संघर्ष पुस्तक आसा, हाजेर हो वाचून दाखयल्लो एक पॅरेग्राफ आसा. सर, हो एक गव्हर्मेंट एम्प्लॉई आसा, सो अशें तो बरोवंक शकता की ना? हाजे परमिशन ताणें कितें घेतला काय तुमचे कडेन कितें? आनी अशी स्कीम आसा काय कितें गव्हर्मेंटा कडेन, जाल्यार ती आमकां सांगची. हय मिनिस्टर तो उलयता. कोण उलयता? विरेश बोरकर. पयला आयज हो स्टेटमेंट जो येयला तो एक गव्हर्मेंट एसिस्टंट डायरेक्टर आसा एड्युकेशन डिपार्टमेंटाचो, तेज्या द्वारे येयल्लो आसा. आनी आमी एवरी टायम डिमांड केल्लो आसा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन जे सेटअप करपाक जाय. आयज तेंच्याय तकलेन तेंच आसा की हांगा खंय ना खंय कितें तरी घोव चालू आसा, कोण तरी पयशे घेता आनी हे स्टेटमेंट्स पयलूय जाल्ले आसा. सो हें समज आमी मानून घेता, डायरेक्टर एसिस्टंट डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशन मानून घेता, नाजाल्यार सरकारान हेजी दखल घेवपाक जाय आनी हें स्टाफ सिलेक्शन कमिशन आसा तें जाता तितल्या बेगीन बसोवपाक जाय आनी ताका रेग्युलेशन्स हाडपाक जाय. सो ऑलरेडी हें दाखयल्लें आसा. सो मागता सरकारा कडेन की तुमचे ऑफिसर पासून तेंच सांगता तशें आतां हें स्टाफ सिलेक्शन कमिशन आसा तें जाता तितले बेगीन हाडचें. श्री विजय सर. स्पीकर सर, उटाचो संघर्ष जो जालो तो आमी आयकला ते भशेन एक पावरफूल रिसर्जन्स ट्रायबल लिडरांचें, ट्रायबल ओपिनियनाचें, जाचे खातीर गव्हर्मेंट फोर्स जावन गव्हर्मेंटान तांकां कन्सेशनां दिवची पडली. सो इतलो इतिहासीक अन्याय ते कम्युनिटीचेर जाला. तो आतां उटा संघर्श म्हणून हांगा आमकां दिश्टी पडटा ते मेन्यू कार्ड कितें? मुखेलमंत्र्याक तो मेन्यू कार्ड सांगता की 6 लाख दिवन नोकरी विकती घेवंक जाता म्हणून. आमी खूबदां जॉब स्कॅमाचे इश्यूज काडल्या. हांवें काडल्या PWD जॉब स्कॅमा क्वेश्चन पोस्टपोन जाला. आनी खंयचे जॉब स्कॅमाचो इश्यू काडलो, क्वेश्चन पोस्टपोन जाल्या. PSI विकते घेतात पोस्ट म्हणून आमी काडिल्ले हें पोस्टपोन जाता. पूण हें जेन्ना पुस्तक येता आनी जेन्ना मुखेलमंत्री म्हणटा की इट इज नॉट डज नॉट हॅव प्रिमा फेसी एनी इफेक्ट ऑफ एडवर्स क्रिटिसिजम म्हणून, दीस इज बेसिकली स्पीकर सर अ मेन्यू कार्ड. रेस्टॉरंटान वतकर एक मेन्यू कार्ड कशें आसता की बाबा अशे पोस्ट विकते आहा, आनी एक तुजो एसिस्टंट डायरेक्टरूच जेन्ना पोस्ट विकता तो एनावन्स करता तेन्ना सरकाराक ताजे एकूच मिनीट सरकाराक ताजी कितलो हें दिसता, बरें दिसता तें मातशें मुखेलमंत्र्यान सांगचें. आनी मुखेलमंत्र्यान हाजे एक रेफरन्स केला रूल 8.3 ऑफ द सेंट्रल सिव्हिल सर्वीस रूल्स 1964. इट इज नॉट वायलेटिव्ह म्हणून. स्पीकर सर, सेंट्रल सर्वीस रूल्स कितें सांगतात, हे सिव्हिल सर्वीस रूल्स कितें सांगतात की गव्हर्मेंट सर्वंटा सँक्शन घेना आसतना कितेंय उलोवचे पयलीं सँक्शन आसपाक जाय म्हणून. आतां हांगा जर सँक्शन आसा एसिस्टंट डायरेक्टर एज्युकेशनाक सांगपाक की नोकऱ्यो विकता म्हणून, जाल्यार बरें दिसलें म्हाका, सारकें बरें दिसलें. कित्याक ताजे फुडें नेक्स्ट सेक्शन वी वील मूव एडजर्नमेंट की कितले पोस्ट खंय विकल्या ते. स्पीकर सर, हो जो ठराव कॉलिंग एटेन्शन कृष्णादाजी साळकर हांणी मांडला. विजयन 2 वेगवेगळे विशय मिक्स करपाचे प्रयत्न केला. पयल्यान पयलीं सांगता, उठाचो संघर्श आनी उठान जे कितें आंदोलन केलां हो वेगळो विशय. तेंच्यांनी आपल्या हक्का खातीर, न्याया खातीर तांच्यांनी संघर्श केला आनी तांकां तो न्याय मेळ्ळा.
आनी निश्चित रित्या तो विशय आहा. हे कोणी तरी पुस्तक जे बरयलां म्हणजे फॉर एग्जाम्पल तितूर जे कोणी XYZ डॉक्टर उदय गांवकर जेणी जे पुस्तक बरयलां इट इज इन पर्सनल कॅपेसिटी. खंयसरूच सरकाराचो त्या पुस्तका कडेन कांयच संबंध ना. सरकारान हें पुस्तक बरोवंक ना. तेणी पर्सनल कॅपेसिटीन तेज्या बरयल्लें हें पुस्तक आसा. दुसरी गजाल तो एसिस्टंट डायरेक्टर आतां जाला. ताज्या पयलीं तो गव्हर्मेंट सर्वंट आशिल्लो बट नॉट एट द पोस्ट ऑफ एसिस्टंट डायरेक्टर. एनी हांव तें सगळें करता आसतना हांवें त्या खातीर एक्सप्लेनेशन दिता आसतना सांगलां अंडर द CC कंडक्ट रूल त्या प्रमाणे वॉट एवर द तेजे वैयक्तीक हांव भितर उठा ह्या ऑर्गनायझेशनाचेर म्हाका काय उलोवपाचें ना. ते योग्य आसा तांच्या बाबतींत तांचो संघर्श तांचें हें एप्रिसिएटींग तांच्या बाबतींत तांचें सगळें ऑर्गनायझेशन आसतलें. बट तेजो जो सब्जेक्ट डॉक्टर उदय गांवकारान त्या पुस्तकांत स्पेसिफिकली कितें बरयलां हाज्या संदर्भात तो गव्हर्मेंट सर्वंट हाज्या विशयाचेर जे CC कंडक्ट रुला प्रमाणे जे कितें आमी आमच्या CS थ्रू इन्क्वायरी किंवा CS थ्रू जे कितें करपाक जाय ती केली वयतली. बट ताका लिंक करून बाकीचे सगळे वेगवेगळे विशय जे उलयले ओके म्हाका दिसता आमी स्टाफ सिलेक्शन कमिशन ऑलरेडी इन पोजिशन आसा. सगळें सुरू जातलें आनी बाकीचे जे बाकीच्या बाबतींतूय जे कितें उलयलें गेलें गव्हर्मेंट इज ट्रान्सफरंट. प्रत्येक फावटी गव्हर्मेंटात जी कितें गव्हर्मेंटाचेर खंयच्याय पद्दतीत जर कोणी आरोप केले आसत जाल्यार ते आमी उत्तरूय दिलां आनी तेज्या प्रमाणे इन्क्वायरी केल्या. ताज्या खातीर गव्हर्मेंट इतकें ट्रान्सफरंट आसा आनी कोण अशा पद्दतीत बरयता आसत जाल्यार CC कंडक्ट रुला प्रमाणे CS विल एक्ट. मुख्यमंत्री म्हायती काय सांगता हाज्या संदर्भात हांवें एक रितसर कंप्लेन दिल्ली आसा आनी तातूंत दोन विशय आसा. तुमी म्हणले पळय आसा न्ही तो पयलीं हें नाशिल्लो म्हणजे प्रायवेट एडी आसतना बरोवन ना तें हें पुस्तक जें रिलीज केलें पळय आसा न्ही तो असिस्टंट डायरेक्टर आसतनाच रिलीज जाला. म्हणजे तुमी मिसअंडरस्टँडिंग जावची न्ही हें सांगता. आमी तेजी नोंद घेता. हो एक विशय. दुसरो विशय म्हायती काय सांगता तातूंत आमी अनेक विशय हांव त्या कंप्लेनीक दिल्या एज्युकेशन डिपार्टमेंटाक कंप्लेन दिल्ली आसा. तातूंत पॉलिटिशनाक रिटायर्ड करपाची भाशा आसा न्ही म्हणजे एखादो ऑफिसर जो आसा पळय न्ही म्हणजे एखाद्या आतां हांगा जे आमदार आसा न्ही म्हणजे आमदाराक रिटायर्ड करपाची भाशा उलयता. म्हणजे म्हजें म्हणणें इतलें आसा की एज एक तो गव्हर्मेंट सर्वंट आसतना ताणें ताका एक अधिकाऱ्याचे नियम आसा जे ताणें कशें वागचें कशें उलोवचें बाकी सगळें ह्या नियमांत ताणें रावपाची गरज आसा. तो जेन्ना तो नियमांत रावना पळय आसा न्ही त्यामुळे अशा तरेच्या अधिकाऱ्याचे कारवाई जावपाची आवश्यकता आसा. स्पीकर सर आमी नोंद घेता.